गोयची साक्षरता आता मेरेन 94% आसा। 30 मे म्हळ्यारूच घटक राज्य दिसा गोंय 100% साक्षर जाल्ल्याचे जाहीर करतले अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। 1961 गोंय मुक्त जाले उपरांत लेगीत कांय लोकांक शिक्षण मेळनाशिल्लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन नव भारत साक्षरता कार्यक्रमा खाला सगळ्या राज्यांनी जितले अशिक्षीत आसात तांकां शिक्षण दिवपाचें अभियान सुरू केल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें। परवरे जाल्ले उल्हास मेला कार्यक्रमा वेळार मुख्यमंत्री उलयताले। गोय मुक्त जाले 1961 गोय मुक्त जावन आयज 63 वर्सां पुराय जाली। देश स्वतंत्र जावन 75 वर्सां पुराय जाली। पण तरी सुद्दां म्हणजे आमचे काही लोक सुरवातीक हे अशिक्षीत उरले, म्हणजे तांकां बरोवपाक आपली सायन मारपाक वाचपाक येना जालें आनी म्हणून तेन्ना प्रौढ साक्षरता कार्यक्रम हो काडलो आनी जाणट्यांक शिकोवपाची असो कार्यक्रम सुरवात जालो। बट तो कार्यक्रम एकदां फायलीनूच उरता, तसो तो कार्यक्रम अर्दो लोकां पर्यंत पावलो आनी अर्दो फायलीनूच उरलो। माननीय मोदीजी येयल्या उपरांत तांच्यांनी 2014 जशी नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी काडली तशीच तांच्यांनी म्हणजे नव भारत शैक्षणिक अभियान हे नव भारत शैक्षणिक अभियान सुरवात केलें। 94% गोंय हे साक्षर आसा, उरलेले 6% टार्गेट आमकां कंप्लीट करपाक जाय। खूब बरें दिसता की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या काळात 40 वर्सांनी नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी जाली आणि तशेंच आता आमी पळयता की हो कार्यक्रम सुरू जाल्लो तेकाय तशीच म्हणजे 70 वर्सां जावन गेली। तोच कार्यक्रम परत एकदा नव्यान करता आसतना इट इज अ न्यू इंडिया लिटरसी अभियान, नव भारत साक्षरता अभियान हे सुरू केलें आनी सुरू केलें म्हणून आमी ह्या सगळ्या लोकां पर्यंत पावपाक शकले। त्या निमित्तान 100% साक्षर सगळे लोक जातले हाजो म्हाका विश्वास आसा। आणि येता त्या 30 मे म्हणजे गोवा स्टेटहूड डे दिसा गोंय घटक राज्य दिन आसा पळय न्ही, त्या दिसा आमी 100% गोंय साक्षर जाले हे डिक्लेअर करपाक शकतले हाजी म्हाका खूब खोस भोगता। ताच्या खातीर कश्ट म्हणजे SCRT डिपार्टमेंट, एड्युकेशन डिपार्टमेंट, प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंट हे सगळे जाण 100% कश्ट घेता आनी हेजी पुराय क्रेडीट ही सगळे जे फिल्डाचे जितके स्टाफ आमचे काम करता हाजी पूर्णता क्रेडीट ही तांकां वता। त्या खातीर हांव चड वेळ घेवचो ना, बट म्हाका एक बरें दिसलें की सकयल जे सगळे स्टॉल्स लायल्या त्या सगळ्या स्टॉल्सांनी तांकां शिकपा खातीर मटेरियल कितें कितें लागतालें तेंय बी आमच्या कॉर्डिनेटरांनी तयार केलां। म्हणजे कशा पद्दतीचें तांकां मटेरियल जे जाय, म्हणजे शिकयता आसतना तांकां ट्रेनींग दिता आसतना कितें कितें इक्विपमेंट जाय, कशें शिकयतले हेंय सगळें केलां। 12 तालुक्यांनी हेजे आमी क्लासीस चालू केल्या, तांकां पंचायतींनी आयडेंटिफाय करून तांकां पंचायतींनी आपयल्या, पंचायतींनी जाल्यार हायस्कुलान आपयल्या आनी हायस्कुलान तांकां शिकयल्या आनी हे सगळें शिकयल्या उपरांत इन फ्युचर आतां आमी 100% साक्षर गोंय म्हणून डिक्लेअर करपाक शकतले।